मडगांव एसजीपीडीए मार्केट नितळ करपाच्या नांवान एकलो नुस्तेकारांकडल्यान 1 ते 2 लाख रुपया एकठांय करता। नांव सोंप्याचें, मात हो खंडणी एकठांय करपाचो प्रकार म्हणून नुस्तेकार चाळवले। पालिकेन हाचेर बेगोबेग कारवाय करची म्हणून तांची मागणी आसा। आयकल तुमी आमचे मार्केटान यो आमचो या आमी इलेक्शन नुस्तें काडटा आमचेर कसली दादागिरी हुकुमशाही चलता ती पळया। We are making a statement. And we will maintain, we will do everything possible, hygiene at the top level. आता कोर्टान तुमकां डिरेक्शन दिले म्हणून तुम्ही कॅमेरा आणि MRF प्लांट घालता। एसजीपीडीए मार्केटात सोप्याच्या नावान खडणी घेवपाचे प्रकार चल्ल्यात म्हूण रापणकार, पोनेळकार आणि बोटकार चाळवले। हो प्रकार बेगोबेग बंद करपाची तांची पालिकेकडेन मागणी। थिंगा एक गजाल येयल्या की there is extortion racket going on in the market. हांगा एक्सटॉर्शन चल्ला म्हणून आज सगळे फूल आमचे फिशरमॅन जे सोसायटी रांपोणकार, पोणेलकार, बोटकार हे कंप्लेन आयला। थिंगा एक मिस्ट्री मॅन आहा, तेजें नांव सुभाष। आता एसपीडीए कोण मेंबर सेक्रेटरी येवंक ना, तेणें रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणाक धाडलो आज, पूण हो मिस्ट्री मॅन सुभाष म्हणून ताकाय खबर ना कोण तो। आमी हेचेर क्लॅरिफिकेशन मागला एसपीडीए एमएमसी चेअरपर्सन हांगा, तशें सीओ हो मिस्ट्री मॅन कोण तो चोया, कित्याक ही इज अ एक्सटॉर्शनिस्ट। हे जे इथं मार्केटात चलना ते चीट, आज एक चीट मेळ्ळ्या की आय डोंट नो की ती ऑफिशियल हे न्हू, थंय इलिगल कलेक्शन जाता। सो आमी मागता इमिजिएटली मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एसपीडीए हो सुभाष म्हणटा तो मिस्ट्री मॅन फायंड आउट करचो कोण तो, तेजेर FIR रेजिस्टर जावची, ना जाल्यार आमचे फिशरमॅन तेजेर FIR रेजिस्टर कोतले हे आमी सांगला, जे MMC चेअरपर्सनाकूय सांगला हो मिस्ट्री मॅन कोण तो कोणाक जाय। म्हाका दिसता हायकोर्टाक देखून कोण तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला। पीडीए कलेक्शन करता, कोणाक लिगली अपॉइंटमेंट करनासतना एक गुंडाक अपॉइंट केला थंय, तो सुभाष मुक्तो, तो दादागिरी करता आनी लोकां कडेन एक्सटॉर्शन करता आनी पयशे काडटा। दिसाक 1.5 ते 2 लाख रुपये डेली कलेक्शन करून व्हरता ते। म्हाका सांग, एक कलेक्शन करता ते कित्याक लागून? तांचे कडेन सपोज मार्केट क्लीन करपा जायना, हायजीन करपा जायना, दवरपा जायना, जाल्यार ते कित्याक कलेक्शन करपा जाय? तेका कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिवपा जाय? तेका सपोर्ट टॅक्स आमी कित्याक दिवपा जाय? सो आमी मागता हायकोर्टाक देखून ही तुमी व्हिडिओ धाडची, हायकोर्टाक देखून आमी सांगपा सोदता हॉलबाग हायकोर्टाक की आमी तांकां दिसाक 500 रुपया वराक गाडी फाडल्यान दिता, वराक 500 रुपया, 5 वर बिझनेस केल्यार 2,500 दिता आनी हे पयशे वयता खंय? आतां ताका अपॉइंट केला, तो इल्लिगल अपॉइंट केला, लिगली अजून अपॉइंट केला ना। आमी कितले काय रेकमेंडेशन दिले हाका पीडीएक की तुम्ही लिगली, हायकोर्ट देखून डायरेक्ट केला तुम्ही टेंडर काडपाचे आणि टेंडर करून लिगली तुम्ही अपॉइंट करपाचे। हे सगळ्या प्रकाराचेर पालिकेचो मुख्य अधिकारी कितें सांगता आयकात। भितर जे क्लिनलीनेस आशिल्ले ते तांच्यांनी 2 मनीस अपॉइंट केल्ले एसोसिएशनान, तांकां घेवन आमचे मनीस घालून आमी ते क्लीन केला, प्लस एसजीपीडीए। आनी ताच्या मागीर जे थर्मोकॉल जे लिटर करताले सगळ्याक, ते थर्मोकॉल आमी आतां सद्या एके कडेन तांकां हाडून दवरा म्हणून सांगता, देन वी आर क्लियरिंग इट ऑन डे टू डे बेसीस। थर्मोकॉलाचेर मागीर कितें एक्शन घेवपाचें दॅट वील बी डिसायडेड इन ड्यू कोर्स। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकर।